नमस्कार सर. सर हालीचो आता हो मुख्यमंत्री हा पळय तेका भोंवपाक पायलट लागता, तेका बीच लागता, तेका समंदर लागता. मुख्यमंत्री म्हणजे सगळ्यात लागता. TCP मातशी लागल्यार बरें जातलें आसलें. म्हाका एक सांगा, ह्या TCP मंत्री आसता पळय तेंचें काम कितें एक्झॅक्टली? जमीन मेळवणे, मागीर तेचे झोनिंग बदलणे. पेरा डीप विषय घेतला तुम्ही सर. सर सध्या विश्वजीत तर फक्त एकूच म्हणटा, एकही काम काम तमाम. सामको लागला फाटल्यान मायकल लोबोच्या. आता हे वादळ थांबयतलो कोण? मोदीजी, अमितजी? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ही गजाल मनार घेतली जाल्यार आनीक पाड पडटली ती. हे दोगूय मुख्यमंत्र्याच्या कंट्रोला भायर हा. फाटल्या 5 वर्षान तुमच्या पक्षान पण तुमकां सामको म्हणजे सामकोच सायडीक केला सर. फाटली 5 वर्सां ही थोडंसं दुर्लक्ष जाल्ल्या भशेन दिसता. ते दुर्लक्ष म्हटल्यार कोणाक वायट दिसूं शकता. हे सर कोणाक कांयच वायट दिसना. आतां सगळे गेंड्याच्या कातीचे जाल्या. तुम्ही स्पश्ट उलया. बिंदास उलया सर. फाटली 5 वर्सां तुमची राजकीय कारकीर्द काबार करपाचें काम कोणें केलें? गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान. तुम्ही आता कितें म्हटलें पळय तेजेर तुमी ठाम आसात? आणि हे तुमचे पेटंट मिश्कील हास्य म्हणजे जखमेचेर मिठूच जणू. सर गायक मिकाजी हांणी जी अंजुणा वास्तू उबारल्या, हांव स्वागत करता. कितें? मिकाजींची ही वास्तू म्हणजे अवैधतेचो केंद्रबिंदूच जणू. ही एका रात्रीन तयार जाल्ली न्हय. असल्यो वास्तू रातोरातूच जाता, एका रातीन एका वातीन. आणि आता पळोवया डिमॉलिश जाता काय ना ती पळोवया न्हू, पळयतले आमी. आसूं तेजेर तुमी उलोवं नाकात. पण एक पळयलां आमी, खरे कार्यकर्ते आसता पळय ते आपलें अख्खें आयुश्य आपल्या पक्षा खातीर झुरयतात. खरे कार्यकर्ते आमी. हय 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 तुमीच तुमीच तुमी तुमचें संपूर्ण आयुश्य पक्षा खातीर झुरयलें. कितें मेळ्ळें? हेका स्फोटक मौन अशें म्हणटा. म्हणजे दीस सायलन्स इज किलिंग म्हणटा पळय तशें. तुमी हो रोंपो लायलो, ह्या वृक्षाक खत पाणी घालून हे वृक्ष मोठे केले. आयज आमी हे कितें केलें अशें बीन तुमकां पश्चाताप जाता? आसूं सर, आतां जालें तें जालें, सोडून दिया. तें घेवन वचपाचें ना. तुमी तुमचें मेन काम करा. आतां ह्या फुडें पेडण्याच्या सगळ्या भुरग्यांचें बरें शिक्षण ही म्हजी प्रायोरिटी आसा. तीच प्रायोरिटी दवरा. आणि ह्या कार्या खातीर तुमची मदत लागतली हा सर. म्हजी मदत म्हणजे काय, हांव आर्थीक मदत दिवचो ना. ना आर्थीक मदत दिवं नाका, पण भुरग्यांक अशें फुकट ट्युशन्स बी दिवपाक तुमी सदैव तयार आसा. आवय भुरग्यानो, तुमी आनी सराक फोन बीन मारचे ना. हें बेश्टें जस्ट इमॅजीन. हें फटींग बेश्टें म्हणजे फकाणां ही सगळीं. नाल्यार सराक फोन मार, आमकां फुकट ट्युशन जाय म्हणून. जाल्यार सर म्हाका फोन मारूंक